गोय प्रदेश काँग्रेस समितीन देशाचे पहिले प्रधानमंत्री सर्गेस्त पंडित जवाहरलाल नेहरू हांची 135वी जयंती पणजेच्या काँग्रेस हाऊसान मनयली। पंडित जवाहरलाल नेहरू हांची जयंती मनयल्या उपरांत गोय प्रदेश काँग्रेस समितीन फाटल्या 2 आठवड्याभर गाजपी जॉब स्कॅमा विशीं पत्रकार परिषद घेतली। ह्या वेळार जीपीसीसीचे प्रेसिडेंट अमित पाटकर हांणी पैसे घेवन नोकरी दिवपाच्या प्रकरणा संबंधीत सोमार मेरेन एसआयटी स्थापन जाली ना जाल्यार काँग्रेस पक्ष घराघरांनी वचून आंदोलन करतले। त्या भायर फटवणूक करपी लोकांची मालमत्ता जप्त करून पैसे परत करपाची तरतूद खंयच्या कायद्यांत आसा हे मुख्यमंत्र्यान स्पष्ट करचे अशें अमित पाटकरान ह्या वेळार सांगले। जॉब स्कॅम कॅन्सर कसो गोयच्या जनतेक खावपाक लागला। जॉब स्कॅमाच्या प्रकरणात स्वतंत्र एसआयटी चौकशी जावची अशें काँग्रेसीचो फुडारी रमाकांत खलप हांणी ह्या वेळार सांगले।